जर तर तुम्ही कोणाकी बऱ्यान कोणा बरें सांगलें जर तुमकां मेळची जाप म्हाका सांगूंक तूं कोण. जर तर आज एक बापय आपल्या पुताक बूद बाळ सांगता आसतना पुतान थोडे पट्टी उसाचे सवाल म्हाका सांगूंक तूं कोण. तूं कोण म्हूण विचारलें जाल्यार म्हजे लागीं जाप आसा गे. जेसू क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी हांगासर या पूण शेताक आमी आयल्या जेसू बाळकाक आमी आज मान करता, आमच्यो विनवण आमी हांगासर दवरता आनी आमकां आज कितें जाय तें आमी मागून आमी आज घरा पाटी वेता. आनी ह्या फेस्ताक आमी तयार जावन आज हे नोवेन आनी नोवेनाचो 8वो दीस. ह्या 8व्या दिसा आज आमकां हांगासर आपोवणें आसा नियाळ करूंक. तुज्या पेल्याच्या मोगा बराबर तूं तुजो पयलो मोग कर. तुज्या पेल्याच्या मोगा बराबर तुजो तूं पयलो मोग कर. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर तर आमी हेरांचो मोग करीचे ताच्या पयलें तो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें हांवें जाणा जायचें. जर तर हांव हेरांक लागीं बरें उलयतां ताच्या फुडें तें बरें पळोवन म्हजें तें आसाचें. देखून आज आमकां आज देवाचो उपादेश आसा, देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर. आनी देव आनी पेलो हाचे मदें हांव आनी तूं आसा. म्हणटा आसतना हांवें म्हजें म्हाका सोडून देवाचो मोग करूंक जायना, तेच परी म्हाका सोडून हेरांचो मोग करूंक जायना. तशें म्हणटा आसतना देवाचो आनी पेल्या मदें हांव एक सर जावन आसा, हांव एक कनेक्टींग. आनी आज हांवें म्हजे वयरच सडीत गुमान आटयचें, नियाळ करीचें आनी हांव कोण म्हणलें जाणा जायचें. जर तर आज हांव म्हजे विशयान मोग करूंक फुडें वेता तर आज जाणा जायचें तूं कोण, हांव कोण. आनी हे सवाल आयच्या दिसांनी आमकां सडीत जावन आमकां आयकूंक मेळटा. जर तर तुमी कोणाकी बऱ्यान कोणा बरें सांगलें जर तुमकां मेळची जाप म्हाका सांगूंक तूं कोण. जर तर आज एक बापय आपल्या पुताक बूद बाळ सांगता आसतना पुतान थोडे पट्टी उसाचे सवाल म्हाका सांगूंक तूं कोण. आनी खंडी जावन हे तूं कोण म्हणलो शब्द आमी आज इल्लोसो गंभीरायेन कान गेलो जाल्यार आज हांवें म्हजेच जिणये भितर हांवें रिगा जाय. म्हणटा आसतना मोग करचो ताचे पयलें मोग अणभव जायचें. एक दीस रानांतलें एक वागाचें पील ते आवयक सांडून बोकऱ्याच्या हिडांक वेता. आनी त्या बोकऱ्याच्या हिंडांत त्या बोकऱ्याच्या पिलां संगी तें एक जावन तांच्या भाशेन तें वाडटा. आनी वाडोवन येत आसतना त्या बोकऱ्या भाशेनच आंबेंक वा बोबाट मारूंक तें शिकता. आनी उरले बोकऱ्याची पिलां म्हणटात तुजो ताळो इल्लोसो आज कर्कश आसा, इल्लें नाजूक आनी इल्लेशें तूं बोबाट मार. आनी ह्या वागाच्या पिलान कशें प्रयत्न केलें तरी थंयसर तें नाजूक ताळो काडून ताका साध्य जायना. आनी अशें एक दीस रानांतलो एक वाग ह्या हिंडाक दवरूंक येता आसतना ह्या हिंडाचे सक्कड बोकरे धांवता आसतना हे वागाचे पिली तांच्या सांगात धांवता. हें पळयलो तो वाग अजाप जाता. बोकऱ्यांनी धांवचें सहज, पूण हें वागाचें पील कित्याक धांवता. आनी त्या वागाच्या पिलाक तो धरता आनी विचारता हे सक्कड धांवतात वय पूण तूं कित्याक धांवताय. आनी त्या वागाचे पील म्हणटा हांव आज बोकरो, हांव रावलो जाल्यार तूं म्हाका आज खाताय, देखून हांव धांवतां. कशें कशें त्या वागान ताका समजयल्यार त्या वागाच्या पिलाक हांव एक वाग म्हणलें तें समजून घेवंक तें सकना. आनी माने तो वाग त्या वागाच्या पिलाक उदका सरशी व्हरता आनी उदकांत आपणाचें सारकें ताका थंयसर दाखयता. म्हणजे आपणाचें रूपणें त्या उदकांत ताका थंय दाखयता आसतना वागाच्या पिलाक कळटा हांव आज बोकरो न्हय, बोकऱ्याचें पिली न्हय, बगार हांव ताच्याकी व्हरतो आज एक वागाचें पील. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या वागाच्या पिलांतावन आमकां एक लिसांव आसा. आमच्या जिवितांत आज जायते पटी आमी चिंतचें हांव आज कोणाकच नाका,
आमी जेंचे आज हांव आज म्हजो मोग करचो व्यक्ती कोण निनात आज सगळ्यांनी म्हजो हात सोडला, हांव आज कोणाकच नाका आनी अशें चिंतपांत आमी फुडें वता आसतना आनी एका कुशीक आमी पळयलें जाल्यार हांव कोण म्हळ्यार आज म्हजें नांव आमी सांगता, आनी एक कुशी आमी सांगता आसतना म्हजें अंतस्त आमी सांगता, म्हजें काम आमी सांगता, म्हजें शिकप आमी सांगता, म्हजो अधिकार आमी सांगता. म्हणजे तूं कोण म्हणलें समजूनच्या बदलाक हें सकड बाहीक रितीन आमी आमची आयडेंटिटी वा म्हजें अस्तित्व म्हजें अस्मिताय आमी दिता. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी आज तें इल्लेशें बगलेक दवरून तूं कोण म्हूण विचारलें जाल्यार म्हजे लागीं जाप आसा गे. म्हजे लागीं आज तितले सलीसायेन जाप दिवंक म्हाका साध्य जावचें ना, कित्याक हांव संवसार चिंतपाचो जावन ह्या संवसार चिंतपाचो मनीस जावन हांव बुडून गेलो आसतना हांव म्हजें काम सांगता, नांव सांगता, गांव सांगता, म्हजे आवय बापायक हांव सांगता आनी अशें म्हजें सगळें संवसारांत कितें म्हाका आज स्टेटस आसा, आयडेंटिटी आसा, अस्मिताय आसा तें हांव सांगूंक वेता. तर आज गुंडायेन ताच्या की वर्तें आमी पळयलें जाल्यार आज आमची आयडेंटिटी न्हयत आमच्या कामांत, आमची अस्मिताय आज न्हय म्हज्या नांवांत, म्हजी अस्मिताय आज न्हय म्हज्या हुद्द्यांत, म्हज्या घरांत ग्रेस्तकायेंत. बगार मोगाच्या भाव भयणीनो आज म्हजी आयडेंटिटी म्हजी अस्मिताय हांव कोण म्हणलें आज देवाचें उतर आमकां सांगता. इसायाचो 30 अध्याय थंयसर आमी वाचलो आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें जाल्यार आज देवाचें उतर म्हणटा मोगाच्या भावा आनी भयणी तूं आज तुजे सुशांत खंत करून बसचें नाका, कित्याक तुजी आयडेंटिटी आज संवसारांत हांव न्हय बगार म्हजेंत हांव येता. आनी तूं आज कोण? मनीस म्हळ्यार कोण? आज मनीस म्हळ्यार देवाचो रचलोलो, देवान रचलोलो, देवान आकारलोलो. म्हणजे हांव आनी तूं आज खंडीत आमची आयडेंटिटी सोदून भितर वता आसतना हांव कोण म्हणलें त्या सवालाक हांव सोदून भितर वता आसतना म्हजें जाप मेळटा की हांव ह्या संवसाराचो वय पूण म्हजी अस्मिताय आज त्या देवांत हांव आयल्या. आनी आज हांव देवाचो एक रसन, देवान म्हाका रचला, देवान म्हाका आज आकारला. आज म्हजो आकार हांगासर आसा जाल्यार तें म्हजेंत हांव न्हय बगार देवांत तें म्हाका आयलां. तशें म्हणटा आसतना हांवें आज खंतीन बेजारायेन म्हाका कोणूच ना म्हणल्यार चिंतपान रावोंक जायना. देवाचें उतर आमकां परत म्हणटा कित्याक तूं आज मोलादीक. हांवें तुज्या नांवान तुका आपयलां, हांवें तुजो मोग केला आनी हांवें तुजो मोग केला देखून जर तर तूं आज उदकांतल्यान वेशी हांव तुजे सोबें आसा. तूं न्हंयतल्यान वेशी आज त्यो तुका आज बुडोवंक सोदच्यो नात. जर तर तूं उज्यांतल्यान तूं वेताय तो उसो तुका आज लासूंक वा भस्म करून तुका आज शकचें ना, कित्याक हांव तुजो देव, तुका आकारलोलो, तुका रचलोलो, तूं म्हजो हांव तुजे सोबें आसा. तेच परी इसायाचो 9 अध्याय आमी गेले जाल्यार थंयसर आमकां परत आमची आयडेंटिटी आमकां मेळटा. आमी कोण म्हळ्यार आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच आमकां देवान रचलां. म्हणजे देवाच्या आवयच्या कुसव्याक हांवें येच्या फुडेंच देवान म्हज्या नांवान म्हाका आपयलां आनी ती म्हजी आज आयडेंटिटी. देखून देव म्हणटा जर तर एक आवय आपल्या बालशाक विसरत पूण हांव तुजो देव तुका विसरचो ना. परत लुकाचो अध्याय 12 अध्याय थंयसर आमकां 7वी ओळ आमकां वाचूंक मेळटा. तुज्या माथ्याचे हर एक केस लागून आज मेजून दवरल्यात, जायत्या गिरबुजा प्रास तूं आसड मोलादीक. मोगाच्या भाव आनी भयणी आज आमची अस्मिताय ही जावन आसा. आमचें आज वर्तेपण न्हय आमचें ग्रेस्तकाय, आमचें वर्तेपण आज हें देवान आमकां रचलां म्हणलें आमी वळखून घेवचें. म्हणजे आज देव म्हजें सोबें आसा आनी हांवें आज तें जाणा जावचें. सॉक्रेटीस म्हणलो एकलो फिलॉसॉफर वा तत्वशास्त्री म्हणटा नो दाय सेल्फ, तूं तुजेच विशयांत जाणा आसा. म्हणजे हांवें म्हजेच गुंडायन वेचें, हांव कोण म्हणलें समजून घेवचें. आमी इंडियन फिलॉसॉफी तेंतर आमी भगवद्गीतांत वा उपनिशदांत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे
देवाचे हाजीरपण म्हजे थंय आसा आनी आज तें म्हजें थंय आसा तें हाजीरपण वळखून हांव फुडें वेता म्हजे सुजेर हांव केंद्रीकृत करता आनी म्हजी चिनी हांव जियेता. तर म्हाकाच्या भावा आनी भयणी आज हांवें आनी तुवें हेरांचो मोग करी जाय. ताच्या पयलें हांवें आनी तुवें म्हजोच तुजोच मोग करीचे. आनी आज म्हज्या विशयान हांवें जालो जाल्यार तो व्हडलो हांवूय आज जेजू बाळका भशेन हांव जाता. स्नानीक जो हांव आयलो आनी तो ताची अस्मिताय कितें तो समजलो. म्हणजे ते सर स्नान दिता आसतना ते सर याजक येतात आनी शास्त्री येतात आनी विचारतात तूं आज कोण, कोणाच्या नांवान तूं आज स्नान दिताय. ह्या सवालाक तो म्हणटा हांव आज क्रिस्त न्हय, हांव आज प्रवादी न्हय, हांव आज एक थाळो जावन आयला. म्हणजे तो कित्याक आयलो ताचो शेवट कितें ताची अस्मिताय कितें तो जाणा जालो. आयच्या सुवार्थाक आमी आयल्या जाल्यार सुकोवन गेल्लो जेजू आज तेंपलांत मेळटा आनी हांगासर मोरी विचारता पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें. आनी हांगासर जेजून दिल्ली जाप हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जंय म्हूण तुमी नेनांत घे. म्हणजे आज तो जेजू बाळोक आपणा विशयांत सारकें समजल्लो, आपणा विशयांत जाणा जाल्लो आनी आज तो म्हणटा म्हजो शेवट आज हांगासर तुमच्या सांगता रावचें न्हय, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा रावचें. देवाचें उतर हेरांक हांवें दिवंक आसा आनी हेरांचो हांवें मोग करूंक आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकली आज देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता आसतना आमचो मोग करया. आनी केदाळा हांव म्हजो मोग करता हेरा विशयांत जाणा जावंक म्हाका सलीस जाता. केदाळ म्हजो मोग करता हेरांचे कश्ट म्हाका समजतात आनी केदाळ हांव म्हजो मोग करता हांव हेरांक सुदारसून व्हरूंक हांव शकता. तर म्हजोच भरपूर रितीन मोग करूंक देवाचो काकूल तुमी मागता आसतना पाळोवक जेजू आमकां हर एकल्या की बेसावांनी बरोवन दी. आमी आज कितें सकट आज आमी मागोवन आयिल्ले हांव ते सकट आमच्या जिविताक आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया.